गोयात प्रादेशिक राजकारणात व्हड घडामोडी पळोवपाक मेळटा। आरजीपी पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परबान पक्ष अध्यक्ष पदासयत सक्रिय राजकारणांतल्यान राम राम करून आपली भूमिका स्पष्ट केली। मात आमदार विरेश बोरकार कोणाक रावला आपली भूमिका स्पष्ट करपाक। ह्या अंतर्गत गटवादाक लागून आता उपाशी रावन काम करपी वांगडी भोवऱ्यात सापडल्यात। आता सेगीत आरजीपी पार्टी घडल्या तेन्नाच सावन ताच्या निस्वार्थपणान वावर करपी तरणाटे कार्यकर्त्यांचो फुडार कितें हो एक मोठो प्रश्न। आम्ही स्टार्ट केल्ले रेव्होल्यूशन 7 भुरग्यांनी मेळोन 7 भुरगे आसले तेन्ना आमी चिंतलेले की गोंयकारांक गोंयान आमच्या खंय तरी वॉयस दिवपाक जाय, आवाज दिवपाक जाय। जो आवाज गोंयकारांचो ना, जे वॉयसलेस गोवन आहात तांकां खंय तरी आवाज दिवपाक जाय। तो आवाज दिवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन फॉर्म केल्ले। एक विजन आसले आनी दोळ्या मुखार एक पिक्चर क्लियर आसले की हो दीस येतलो म्हणून। 9 वर्सां आदी फुटबॉल चिन्ह घेऊन गोयची अस्मिता आणि थळाव्या लोकांच्या हक्काच्या प्रश्नाचेर स्थापन जाल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आयज व्हड आडखळ आयल्या। पक्षाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष मनोज परब हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिवन सक्रिय राजकारणांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केल्या। आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता। थँक्यू। पक्षांतल्या अंतर्गत राजकारण आणि गटवादाचेर नियंत्रण दवरपाक आपूण अपेशी थारलो अशें परब हांणी मान्य केलें। 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेंत आरजी पक्षान 40 जाग्यां मदल्या 38 जाग्यांचेर उमेदवार उबे केल्ले आणि सुमार 10% मतां मेळयल्ली। तशेंच सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान विरेश बोरकारान जैत मेळोवन आमदार म्हूण सोपूत घेतिल्लो। मजगतीं फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांचे मदले मतभेद उजवाडाक आयिल्ले। तशेंच पक्षान बोरकाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्ली। पूण ह्या घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना बोरकार हांणी स्पश्ट केल्लें की संस्थापक वांगडी आनी कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा केले बगर खंयचोय निर्णय घेवंक मेळना। हाचे उपरांत पक्षाचे पदाधिकारी आणि कोर समितीन मनोज परबाचो राजीनामो मान्य केलो। पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना, मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचलेच कमिटी चेअर म्हणून करिना। पक्षाचे काम चालू उरतले आणि फुडल्या दिसांनी पक्षाक बळगे दिवपाचे यत्न चालूच उरतले अशी माहिती पक्षाचे अजय खोलकर हांणी दिली। पूण आता मोठो प्रश्न उपरासता तो त्या तरणाट्यांचो। आरजी स्थापन जाल्ल्या सावन पेटिल्ले कितलेशेच तरणाटे आरजीपी वांगडा दीस रात वावुरता। पार्टींतल्या व्हडल्या नुस्त्यांनी आपापल्यो सुवात्यो घटमूट केल्यो, मात बारीक नुस्त्यांचे कितें, तांचे कशें आनी कितें शिजतले? पार्टी ह्या तरणाट्यांक लागून खरेंच गंभीर आसा काय, वा फकत व्हडा संख्येन तरणाट्यांनी एकठांय येवन पार्टी खातीर वावुरपाचे? तरणाट्यां मदलो हो उजो आतां पेट्टलो काय पालावतलो? मनोज परब पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून भितर सरिल्लो ताचेर तरणाट्यांनी आपले सपन पळयिल्ले। जाल्यार आतां अध्यक्ष भायर सरलो जाल्यार तरणाट्या वांगड्यांचें कितें? मनोजान राजीनामो दिवचे पयलीं ह्या तरणाट्यांचे एकदां तरी चिंतले व्हय? हो मुदयेर थीक असो प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।